शेतकार जे आले आधी ते कमी जाल्ले, आयज हिंगा तुम्ही बोलले ते 50% आनी कमी जाल्ले. आयज 50% शेतकार वाढल्या. आमचे शेतकार 200 टच जातात. म्हणजे म्हाका उगड आसा आमी 102, 98, 97 म्हणजे 75 स्टार्ट केले पोतयो दिवपाक. 75 पोतयो वयताल्यो. मागीर स्लो 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 वाडून आयज येदी मोठी संख्या जाल्या. आणि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. गोरवांचे जे तुमचो इश्यू आहा तो खंय तरी आमी तांकां व्हरून गोशाळा कितली म्हणून घालतलो व्हरून. तेंची गोशाळा ओव्हरलोडेड जाल्या. मिडिया सांगतले तुमकां ते वयतात थिंगा फोटो घेवपाक. ओव्हरलोडेड म्हणजे ते गोरवांक थिंगा भोंवपाक गोट्यान जागो ना न्ही. आमी बांदून दिल्या तांकां 4 सुमार शेडी आमी बांदल्या थिंगा. येदी व्हडल्यो ते म्हणजे इतली गोरवां घालपाक शेडी आमच्यो त्यो. पूण खंय तरी दुसरे गांवांतले पंचायतवाले तांकां एप्रोच करता की आमची गोरवां व्हर, आमची गोरवां. म्हणजे ती फायनली गोरवां म्हणजे आमचीच वावडची ती. आनी आमचे करून पयली ती आहली. आनी गोरवाची वाट म्हणटा आमी अजुनी पासून मामलेदारान पंचायतीन जेन्ना येता कोणे वाट बंद केली जाल्यार कोणाची वाट आमची न्हू, गोरवांची वाट. म्हणजे तांकां आमी रिस्पेक्ट दिवपाकूच जाय. आनी ते दितना ओनरांनी तांकां सांबाळपाक जाय. आनी ती जायी आमकां. पोर्रान गोरवां जायी पूण गोरवां सांबाळपाक जाय तेजे ओनरान. आनी ओनरान सांबाळपाक जाय म्हणजे तांकां बांदूंक जाय, तांकां गोठो तेंचो सारको दवरपाक जाय. फायनली वी आर पार्ट ऑफ इट, ऑफ द इकोसिस्टम. तो एक टायमार तेंची खूब आमी हे करताले, कुयदाद घेताले. आयज सगळ्यांनी सोडलेले आहा. हांव मागता सगळ्या कडेन उपकार तुमी सगळ्यांचेर करचो. शेतकारांचेर तुमी बांदून दवरा तुमची गोरवां. आनी गिरीकूय तुमी लेटर करा पंचायतीक आनी वेल्ला काणकाक आनी नागवाक की तेंच्यांनी सगळ्यांक ओनर कोण आहा गोरवाचे तांकां वचून सांगचें म्हणून की गोरवां बांदा. शेतां आनीक आनीक लोकांनी लावपाची गरज आहा. ते खातीर आमी जाता तितलो हेल्प आमच्या फार्मराक करता. ह्या फावटी आमी पंचायतीक सांगलां की तुमी एक्स्ट्रा बियो वांटा म्हणून. म्हणजे कोणाक लागता पळय तितले भेंडे घालप, ग्रीन चिली. आमी इवन सोशल मिडियाचेर हांव खूद गेल्लो सांगपाक लोकांनी व्हेजिटेबल आपल्या पोरसान लावचे म्हणून. आमचे कडेन पोर्रान सगळे कडेन धाकटो धाकटो प्लॉट आहा. 200 मीटर, 100 मीटर, कोणा कडेन 500 मीटर आहा. तुमी लाया व्हेजिटेबल. आमच्या गोंयान मॅक्सिमम व्हेजिटेबल भायले येता कर्नाटकाचे, महाराष्ट्रासून. सो ते कमी जावपाक जाय आनी आमचे व्हेजिटेबल आमी खावपाक जाय. आमी लायता कशे. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता पार्रा वॉज व्हेरी फेमस वन्स अपॉन अ टायम, नॉट ओन्ली फॉर वॉटरमेलन अँड पॅडी. म्हणजे शेत, रायस आनी उकडे तांदूळ आनी वॉटरमेलनूच न्हू, तेजे भायर म्हाका उगड आसा सगळीं जाणां पोरसूं लायतालीं. बरे ऑनियन्स, आमचे कांदे आनी मिरची आनी बाकीचे सगळीं फामाद जाल्ले. ऑल व्हेजिटेबल्स वर व्हेरी 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 फेमस फ्रॉम पार्रा. आनी आतां आमचे भुरगे खंय तरी फाटीं सरलेले आहा. युथान व्हेजिटेबल फार्मिंगान भितर सरचे. आमी ह्या फावटी कॉलीफ्लावर, कॅबेज बसून लायल्लो आमच्या फार्मान. आनी तुमी लावचे म्हणून म्हाजे मागणे. कोणाक हेल्प जावं कितें जाय, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट आवर ओन फार्मर्स. एज फार एज फार्मिंग इज कन्सर्न पंचायत तुमच्या वांगडा रावतली. तुमकां कितें जाय तें तांकां सांगा, वी वील डू इट. गोरवाचो विशय हांव आय वील सॉर्ट दीस आउट. जर तर तुरी उरली जाल्यार आमी ती फायनली आनी कांय ना ताका उपाय धरून ती थिंगा व्हरून दिवपाचें काम आमी करतले. कोमनीदादीची शेतां ती लोक लायत ना. कोमनीदादीची शेतां लायना जाल्यार तांकां एक गव्हर्मेंटान कायदोय काडपाक जाय. 3 वर्सां लायना जाल्यार तेजें शेत कोमनीदादीन आनी कोणाक दिवंक जाता म्हणून सगळे लावपाक स्टार्ट करता. जर शेतां आमी लावपाक जाय जाल्यार कोमनीदादीची शेतां तशीच दवरूंक जायना. जे कोणाक आदी अलॉट केल्ली कोमनीदादीन तांकां शेत लावपाक अलॉट केल्ली. म्हणजे 3 इयर्स कोण कंटिन्युअस 3 इयर्स लायना तेजो काम तलाटीक दिवपाक जाय की बाबा कोण शेत लायना ते पळय म्हणून आनी आमकां रिपोर्ट दी. ते आनी गव्हर्मेंटान कोमनीदादीक बरोवंक जाय की ही सर्वे नंबराची शेतां लायना, तुमी आनी कोणाक अलॉट करची म्हणून.
पण गव्हर्नमेंटाचे जर बरयल्ले नाल्यार अलर्ट करूंक जायना जाल्यारूच शेतकार शेत लावंक वयतलो आनी हें लावप इम्पॉर्टंट आहा नाजाल्यार फायदो कितें आहा शेत आसत आमचे ग्रेट ग्रेट ग्रँड पेरंट्सान ते शेत दवरलेले आदी फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर आनी आयज जे आमचे शेतकार आहा तेंची भुरगीं जी शेतकार जाणटी जाल्या तेंची भुरगीं शेतान देंवोंक सोदिना ही परंपरा फुडें वयतली जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हातभार लावचो पडटलो म्हणजे जेनरेशन जे आतांचे आहा भुरग्यांचे युथांचे तेणी शेतां लावपाकूच जाय नाजाल्यार फुडले जेनरेशन जे आसतले तेंची भुरगीं शेतान केन्नाच देंवची ना आतांची भुरगीं देंवना आनी त्या खातीर सरकारान कितें कायदो करपाक जाय तो करचो पडटलो आनी ह्या एसेंब्लीन आमी तेजेर उलयतले की कोमनीदादीची तरी शेतां पाड उरची न्हू म्हणजे लायन आसतना उरची न्हू ती लावपाकूच जाय जर तर लायना जाल्यार गव्हर्नमेंट शूड गिव डायरेक्शन टू कोमनीदाद टू अलॉट इट टू समबडी हू इज रेडी टू प्लाव इट वाय शूड द फील्ड बी नॉट प्लाव कित्याक प्लाव करचे न्हू हेचेर म्हाका दिसता भासाभास जावपाक जाय एसेंब्लीन आनी हेचेर एक कायदो येवपाक जाय आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑल द फार्मर्स पार्रा एकदम बरें दिसता वेन यू ग्रो पॅडी फुडें पंचायतीन सांगला तुमकां ट्रॅक्टर आमचो ऑलरेडी सँक्शन आहा पूण 1 वर्स जालें ड्रायव्हराचे व्हडले मोठे प्रॉब्लेम आहा ड्रायव्हर जर तर मेवता जाल्यार पंचायतीन सॅलरी ताका आपल्या हितूनसून दिवची म्हणजे पंचायत शूड गिव सॅलरी फ्रॉम देअर फंड जाल्यारूच कोण येतलो ड्रायव्हराक अशें हे जावपाक जाय की आपल्याक परमनंट सॅलरी मेवतली अशें तुमी जाता तितले बेगीन सँक्शन घेयात आनी जाल्यार तुमकां 100% ड्रायव्हर मेवतलो गव्हर्नमेंट पगार दिता म्हणून पंचायत पगार दिता जाल्यार ड्रायव्हर येतलो नाजाल्यार ड्रायव्हर तुका येवपाक खूब कठीण आहा खूब जाणां कडेन ट्रॅक्टर आहा पूण ड्रायव्हर ना हिंगासर थोडे शेतकार जे प्लाव करता तेंकाय म्हाजे देव बरें करूं आमचो जॉनी लोबो आनी कोण आहा शेतकार पेडणेकर दर्शन दत्ता जे कोणाची ट्रॅक्टर आहा तुमी ओन यूज करता पंचायतीचो आहले काय आनीक सोंपें जातलें आनी ट्रॅक्टर जेन्ना पंचायत दिता म्हणजे कितें आहा पंचायतीन आनीक वाडपाक शेत हे फ्री दिवपाची गरज आहा जे कितें एक्सपेन्स जाता तुमी दिता म्हापसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फ्री दिवपाक जाय पूण तो ट्रॅक्टर ड्रायव्हर जो आहा हो स्मार्ट आसपाक जाय कित्याक जो म्हापशेचो ड्रायव्हर तेंचो आहा तेका ते शेत नांगरून ताका संवय जाल्ली आहा इतले बरें काम करता ते थोडे जाण म्हाका दिसता ते ड्रायव्हर भायले आहा सो आमकां बायलांनी भितरलो पळोवप ना ड्रायव्हर घेवप हें इम्पॉर्टंट आहा आनी एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर घेवप आनी ही शूड बी पेड बाय द पंचायत सो वी कॅन डू दोन हे करूंक जाता एक आमचो पॅडी आनी दुसरें मागीर ओसाणो तें करूंक जाता तुमकां म्हणजे ड्रायव्हर जो तर फ्री मेवता आनी ट्रॅक्टर जो तर फ्री मेवता सगळ्यांक जाल्यार हें आमी काम फुडें व्हरया टू एवरीवन सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा म्हाका दिसता पर्राचे जे आमचे शेतकार भाव आनी भयण जावन आसा आवर फार्मर्स ऑफ पार्रा सेट एन एक्झाम्पल तुमी दर एका वर्सा व्हडा संख्येन इन लार्ज नंबर्स यू ऑल कम आउट तुमी भायर सरतात कारण शेताचो मोग आनी गांवचो मोग हो खऱ्यांनीच पोर्रा गांवान दिश्टी पडटा आमचो पोर्रा गांव आमच्या शेता खातीर आमच्या दोंगरा खातीर आनी आमचे सोबीतकाय खातीर हे फामाद जावन आसा आनी तुमी जरी तर फुडें सरतले आनी एक सेल्फ सस्टेनेबल इकॉनॉमी आमी घडोवन हाडटले जाल्यार आमचो पाठिंबो पंचायतीचो पाठिंबो आनी आमदाराचो पाठिंबो हो तुमच्या वांगडा आसपाक जाय एक स्टेप फुडें व्हरपाक आयज आमी दर एका शेतकाराक सारें दितात वॉटरमेलन सीड्स दितात बियो दितात काणंगाचो तशेंच आमी हार्वेस्टिंग मशीन दितात आमी पंचायतीन थारायला की हे वर्सा थावन आनीक शेतकार भाव भयणीक तशेंच दर एका घरान जे आमचे पोर्विकार रावतात तांच्या आंगणान
हुंय ना हुंय तांकां आदार दिवपा खातीर तांच्या आंगणात एक बारीकसो तेंचो जो गार्डन जावन आसा वा बॅकयार्ड जावन आसा थिंगा सुद्दां ते व्हेजिटेबल्स दुसरे भाशेचे लावंक शकतात जशे मिरच्यो आमचे ब्रिंजॉल्स आनी खूब भाशेचे व्हेजिटेबल्स जे आमकां आमच्या पोरसानूच लावंक जाता ताजे वेगवेगळे सीड्स वी वील गिव यू थ्रू आउट द इयर हे तुमी वर्साचे 12 म्हयन्यान केन्नाय लावंक शकतात तशेंच ट्रॅक्टराचो वापर दर एका शेतकाराक जाता पंचायतीन रिजॉल्व केल्ल्या की आमच्या पोर्रीकारांक फ्री ट्रॅक्टर सर्वीस आमी प्रोवाइड करतले हे वर्सात आमी आतां डिसायड केल्ल्या की कांय म्हयन्यांनी आमचो ट्रॅक्टर जेन्ना येतलो आनी जो ड्रायव्हर आसतलो ट्रॅक्टराचो ताजो जेन्ना डिसिजन जातलो आमचो एकटो स्थानिक मनीस आसतलो तर तेका आमी सारखे पेमेंट दितले आनी जितले आमचे शेतकाराचे पंचायत आमी तांकां एक पेमेंट दितले एक फिक्स्ड पेमेंट आसतलो ताजो आनी दर एक शेतकाराक हाजो सर्वीस मेळटलो तर हांव मागता की जाता तितले युथांनी आयज काय यूथ म्हाका दिश्टी पडटा मात फुडल्या वर्सांत आमी जेन्ना हे इनिशिएटीव घेतात की जाता ते भाशेन थ्रू आउट द इयर वर्साचे 12 म्हयन्यान शेतां जावची आमच्या शेतांनी तशेंच आमच्या घरा कडेन आमच्या आंगणांनी आमी मागतात की तितल्या युवकांनी हो प्रॅक्टीस जो जावन आसा ही ग्रेसकाय जी जावन आसा गोंयची आनी भारत देशाची आनी आमचो इकॉनॉमीचो बॅकबोन जे जावन आसा आमचे शेतकार भाव आनी भयण तांकां हुंय ना हुंय हात धरून पंचायत आनी आमदार तुमच्या वांगडा आमचो गांव तशेंच आमचे गोंय आनी भारत देशभरचे शेतकारां वांगडा ठामपणे रावंक सोदतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.